गोय सरकारच्या वीज खात्यान लूट चलयल्या ती बेगोबेग बंद करची म्हण प्रदेश काँग्रेसीचो संघटन सचिव दुर्गादास कामतीन मागणी केल्या। लोकांक 6 म्हयन्यांनी हजारांनी रुपयांची बिलां येतात। तशेंच ड्रग्सांच्या केशींनी अटक केल्ल्या आरोपींची वैजकी तपासणी करची अशी मागणी दुर्गादासान केल्या। गोय सरकाराच्या वीज खात्यान लोकांची लूट चलयल्या असो आरोप गोय प्रदेश काँग्रेसीचो संघटक सचिव दुर्गादास कामतीन केला। लोकांक 5-6 म्हयने बिलांच मेळना असो दावो काँग्रेसीन केला। गोंयभर सामान्य जनतेक 3-4 म्हयन्याचे बिलां एकदम इश्यू करपाचें काम पॉवर डिपार्टमेंटान सुरू केला। तशेंच काही गांवांनी तर जवळ जवळ 6-7 म्हयने जाले बिलांच पावना। फोंडे वाठारांत व्हडा प्रमाणात ड्रग्साचो वापर चल्ला असो आरोपूय दुर्गादास कामतीन केला। पुलिस डिपार्टमेंटाकडे मागणी करता, डीआयजी कडे, डीजीपी कडे मागणी करता की प्लीज सी दैट युअर लोकल पुलिस स्टेशन्स हु आर एक्टिंग, अरेस्टिंग द कल्प्रिट्स, अरेस्टिंग द ड्रग डीलर्स, ड्रग पेडलर्स, ड्रग कंज्युमर्स हांचे मेडिकल करा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। सिंगापुरात जाल्ल्या आशियाई विंडसर्फिंग सर्तीत मेडलां जिखून गोंयचे तरणाटे सोमारा रातीं गोंयांत पावले। वायरॉन गोमसान रुप्या पदक आनी डेन कुएलो आनी कात्या कुएलोन कांश्या पदकां जोडली। दाबोळे विमानतळार तांकां बऱ्यापैकी येवकार दिलो। 2024 जावपा आशिल्ल्या ऑलिंपिक सर्तीत पात्र थारपाचें टार्गेट ह्या खेळगड्यांनी दवरलां। I participated in this competition for the past 2 years now participating, and this one was by far the best one because we had been similar to what we practice in Goa, so it was good for me. For the future, I'm hoping to get qualified for the 2024 Olympics. It's going to be hard, but I need to practice every day, keep practicing harder, and hopefully I can make it. विंडसर्फिंगान गोंयची भुरगीं बरेपैकी कुशळ आसात, मात तांकां सरकाराचो जाय तसो आदार मेळना। 2024 जावपा आशिल्ले ऑलिंपिक सर्तीक सरकारान ह्या उदेंत्या खेळगड्यांक आदार दिवचो म्हूण विंडसर्फिंग संघटनेचो सरचिटणीस डोनाल्ड कुएलो मागता। It is in the history. Till today, nobody have got any medals for our state or for our country. We have got the right children at the right age. Only thing we need a good support from the government. We are looking maybe for 2024 for the youth. For the Olympics, because medal it's a long way to go. So we have got in our mind, like if we get good backing, for sure we'll work hard. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। मुरगांव तालुक्यांतली कबड्डी सर्त 8 फेब्रेराक बायणा वास्कोच्या मल्टीपर्पज खेळा संकुलात जातली। कमांडो स्पोर्ट्स क्लब गोंय कबड्डी संघटनेच्या आदारान सर्त घडोवन हाडटा। सर्त दादल्या आनी बायलो अशा 2 गटांनी जातली। कमांडो स्पोर्ट्स क्लबाचो अध्यक्ष सभापती राजेंद्र आल्लेकारान सर्तीविशीं सांगले। जी स्पर्धा ह्या मुरगांव तालुक्यांतल्या पुरुष गटान खंयच्याय कॅटेगरी न दवरता, ताचो वेगवेगळो आनीक स्तर न दवरता पुरुष गटान सगळ्यांक ओपन कॅटेगरीन आमी भाग दिवप अशें ठरयल्लें आसा। आनी महिला गट जो आसा तातूंत हायर सेकंडरी आनी कॉलेज हांकां सहभागी करून घेवप, तांकां पार्टिसिपेट करून घेवप अशें आमी ठरयल्लें आसा। ही स्पर्धा हांवें जशें सांगलें तशी एक हांगासरल्या मुरगांव तालुक्यांतल्याच कबड्डी खातीरच्या वातावरणाक पोशक ठरची म्हणून आमी हो सगळो प्रयत्न केल्लो आसा। जेंट्स गटान, पुरुशांच्या गटान विनर्स जे आसतले तांकां 10,000 रुपयाचें प्रायज आसतलें आनी रनर्स अप जे आसतले तांकां 7,500 रुपयाचें प्रायज दिवप अशें आमी ठरयल्लें आसा। तशेंच महिला गटान विनर्स जे आसतले तांकां 7,500 रुपयाचें प्रायज, कॅश प्रायज दिवप आनी रनर्स अप जे आसा तांकां 5,000 रुपयाचें कॅश प्रायज दिवप अशें आमी ठरयल्लें आसा। इतल्या खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।